गोयातल्या दोन्ही लोकसभा सुवातीं खातीरचो प्रचार बरोच नेटान सुरू आसा। सगळे उमेदवार आपले पुराय ताक लावन प्रचार करीत आसा। ह्या प्रचारा मजगती आरोप प्रत्यारोप हे सुद्धा सुरूच आसा आणि वातावरण तशे बरेच तापला। काल रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान पत्रकार परिषद घेतली। या पत्रकार परिषदेक आरजीचे सांतंद्री मतदारसंघाचे आमदार विरेश बोरकर आणि पक्षाचे अध्यक्ष आणि उत्तर गोय लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार मनोज परब हजर आशिल्ले। या पत्रकार परिषदेत मनोज परब हांणी इंडिया युतीचे 15 वांगड्याच्या समितीन आरजी पक्षाक अधिकृत आपोवणे दिवंक ना आणि उलोवप सुद्धा करूंक ना अशें सांगले। तशेंच तांणी काँग्रेसीचेर आरजी युतीक मुखार येवंक ना किंवा उलोवप करना असो अपप्रचार करता म्हूण टिका केल्या। आमी आतां इंडिया युतीक सीट शेअरिंग उलोवणी करपाची ऑफर दिता अशें तांणी मुखार सांगले। मात ही उलोवणी सुरू करचे पयलीं काँग्रेसीन आनी इंडिया युतीन 3 मागण्यो मान्य करच्यो अशी तांची अट आसा। ही तांची अट तांच्या मुखार तांच्यांनी दवरल्या। ह्या पत्रकार परिशदेंत आरजीन हे जे मुद्दे मांडल्यात हाचो फायदो कोणाक जातलो काय? आरजीक जातलो, काँग्रेसीक जातलो, बीजेपीक जातलो काय गोंयकारांक जातलो हाजेर मातशें आमी आतां नजर मारुया। ह्यो 3 मागण्यो अश्यो आसात। पहिली मागणी, काँग्रेसीन राष्ट्रीय पावड्यार पत्रकार परिशद घेवची आणि त्यांच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी म्हादय ही गोंयकाराकूच उरतली अशी घोशणा करून हो मुद्दो तांच्या न्यायपत्र जाहीरनाम्यांत आस्पाव करून घेवचो। दुसरी मागणी, सरकारी आणि कोमुनिदाद जमनीत आशिल्ली सगळी बेकायदेशीर घरां जमीनदोस्त करतले अशें काँग्रेसीन आपल्या राज्य जाहीरनाम्यांत जाहीर करचे आणि काँग्रेस इंडिया युतीन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हळ्यार पोगो वा गोंयकार कोण हे स्पश्ट करचे। तशेंच पोगो बिल मान्य करचे ही तिसरी मागणी आसा अशें सांगले। ह्यो तिनूय मागण्यो मान्य करता जाल्यार आमी इंडिया युती वांगडा सीट शेअरिंग उलोवणी करपा खातीर तयार आसा अशें मनोज परब हांणी सांगले। इंडिया युतीक आमचो हो निमणो प्रस्ताव मान्य करपाक 20 एप्रील मेरेन मुजत आसा अशें तांच्यांनी म्हणजे आरजीन मुखार सांगले। मात इंडिया युतीच्या बसके उपरांत काँग्रेसीचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे तशेंच तांचे जे लिडर आसा तांणी ह्यो तिनूय अटी भायर मारल्यो। तशेंच आरजी हो भाजपाचो ट्रॅप आसा आणि आमी ह्या ट्रॅपांत फसपाचे ना। ही सगळी भाजपाची विचारसरणी आणि ती आरजीच्या आवाजान येता अशें पत्रकार परिशदेंत सांगले। आतां ह्यो सगळ्यो गजाली म्हणजे ट्रॅप किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आमी समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो आणि आमी काँग्रेसी कडेन उलयले। आतां हे ट्रॅप कशें जावं येता हाजेर जेन्ना आमी काँग्रेसीक विचारले तेन्ना तांच्यांनी कांय गजाली आमकां नमूद केल्यो। पयलो मुद्दो जो म्हादयचो आसा ताजेर काँग्रेसीन जाप दितना आमी सदांच म्हादय वाटेन आसा आणि हे दाखोवन परत दाखोवन दिला आणि हाचो पुनरुच्चार तांच्यांनी ह्या वेळार केलो। हाचेर वेगळ्या तरेन राष्ट्रीय पावड्यार पत्रकार परिशद घेवपाक लावपाची मागणी करप हाचो फाटलो हेत कितें काय असो काँग्रेसीचें मत आसा की आरजीपीक हाचो फायदो कसो जावपाक शकता। आणि ते म्हणटा की जेन्ना समजा आमी जर अशें केलें जाल्यार कर्नाटकांतले जे काँग्रेसीचे वोट शेअर आसा ताजेर कितलो इम्पॅक्ट जावपाक शकता हे खूब विचार करपा सारकें आसा। दुसरी गजाल म्हळ्यार जे पोगो बिल विधानसभेत असंविधानीक म्हूण न्हयकारला ताजेर पुनर्विचार जावप कठीण आसा। अशा परिस्थितीत जाल्ली ही मागणी खरेंच गोंयकारां खातीर आसा काय हो सुद्धा मुद्दो काँग्रेसीन मांडलो। तशेंच सरकारी आणि कोमुनिदाद जमनीचेर जाल्ले अतिक्रमण काडप हे राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात येता आणि सध्या राज्यात भाजपा सरकार आशिल्ल्यान ताचो आस्पाव काँग्रेसीच्या जाहीरनाम्यांत करपाची मागणी करप हातूंत आरजीचो कसलो डाव परत एकदा हो पॉयंट जो आसा तो काँग्रेसीन मांडलो। ह्या परिस्थितीत उपराशिल्ल्या ह्या प्रश्नाचेर प्रत्येकान विचार करपाची गरज आसा।